देवाचें उतर ह्या नियाळमाळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजून 5,000 लोकांक जेवण दिल्ल्या आजापा विशीं आमकां वाचूंक मेळटा. हे एकूच आजाप आमकां चारय इवांजेलांत मातेव, मार्कू, लूक आनी जुवांत वाचूंक मेळटा. शुभवर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सांगता तांकां कितेंय जेवंक दियात. तो आपल्या शिसांक आपोवणें दिता लोकांचे कश्ट भूक सोजमोवन तांच्या कश्टांत वांटो घेवंक आनी सांगात दिवंक. कितेंय तरी करूंक तांचे कश्ट उणे जावच्याक. हेंच आपोवणें जेजू आज म्हाका आनी तुका दिता. आमच्या समुदायांत कुटुंबांत आसच्या भाव भयण्यांचो कश्ट कितें म्हणून सोजमोवन ताका स्पंदन करूंक, तांच्या गरजेक पावोवंक, फकत उतरांनी बिरमोत पावोवंक न्हय, बगार कार्यरुपार कितेंय तरी कोन्न दाखोवंक. भाग्यवान जाकोब दुसऱ्या अध्यायान सांगता, भावार्थ सोवें बऱ्यो करण्यो ना तर तो भावार्थ जीव नातलोलो. फकत उतरांनी न्हय, बगार कार्यरुपार आमी गरजेवंताची सेवा करुया. मागुया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळासर पवित्र राव, खुशाल राव.